सो पेंजीम पोलीस स्टेशनाचेर आमी कंप्लेन रजिस्टर केली. एक मुकेश नायक म्हणून उसगांव रावपी मनीस त्याने हांगा येवन एक कंप्लेन लॉन्च केल्ली अगेन्स्ट वन मिस्टर समीर दावस्कर आनी एक दिनकर सावंत म्हणून हे रावपी दोगूय जाण सर्वन बिचोली. सो कंप्लेन अशी आसली की ह्या समीराक हे दोगूय अप्रोच जाल्ले एज अ गव्हर्मेंट ऑफिशियल म्हणून आनी हॅविंग गूड कॉन्टेक्ट विथ IAS ऑफिसर्स आनी स्वताक ते इम्पर्सनेट करताले की तो IAS ऑफिसराचो ड्रायव्हर आनी एकटो IAS ऑफिसराचो PA म्हणून. सो ह्या हेतूर तेंच्यांनी दोगांयनी तेजी गाडी एक खंयच्या एक प्रॉमिनंट हॉटेल आहा गोंयांत त्या हॉटेलाक गाडी लायता म्हणून ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया तेंच्यांनी एक्सटॉर्ट केले अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ एंगेजिंग देअर व्हेकल इन दॅट ताज हॉटेल. सॉरी नॉट नेमिंग दॅट हॉटेल बट अशें ताज हॉटेल म्हणून तेंच्यांनी कंप्लेनीन दिल्लें आसा. आनी हितूर तेंच्यांनी ऑलमोस्ट ती कंप्लेनंटाक ऑलमोस्ट 10,55,000 आनी आपले डॉक्युमेंट्स ह्या दिनकर आनी समीर म्हणटा हेका दिले. सो हेचेर आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्ली ऑन 31 मार्च 2023 अंडर सेक्शन 419, 420 रेल्वे 34. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आमी आमची टीम फॉर्म करून ऑलमोस्ट 3 दीस जाले हेंच्या घरा कडेन धाडलेले पण हे दोगूय अक्यूज आहा ते आपले अरेस्ट इवेट करताले आनी घरा कडेन येनासले. सो काल राती आमी एक अक्यूजाक अरेस्ट केला. तितून आमकां टॅक्निकल एविडन्स मेळ्ळे की हेजे प्रेजन्स बिचोले सायडीन आसा. सो आमी एक टीम फॉर्म करून तांकां धाडून थंयसर एकट्याक काल आमी अरेस्ट केला. समीर दावस्कर आमी काल अरेस्ट केला आनी आयज आमी सेकंड एक्यूज दिनकर सावंत म्हणटा हेका अरेस्ट केला. सो जेन्ना हेंचे अरेस्ट जाले म्हणून कळ्ळें आनीक लोक खूबच जाण हांगासर पुलीस स्टेशनार येयले की सांगपाक की आमचे हेंच्यांनी अशेंच फसोवन पयशे घेतल्या आनी ऑलमोस्ट एक एप्रॉक्स 2.12 CR ह्या लोकांनी दोगा जाणांनी मेळोन ह्या लोकां कडल्यान काडून घेतला अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रोवायडींग द जॉब्स आनी खंय गव्हर्मेंट जॉब लायता म्हणून. सो हेंचे आमी काल एकट्याक अरेस्ट केला ताका 4 days रिमांड घेतला. सो दिनकर म्हणटा आमी फाल्यां प्रोड्यूस करतले फॉर पुलीस कस्टडी रिमांड. दिनकर म्हणटा तो कितें म्हणटा एक्चुली आतां इनिशियली आमी ताका दिनकराक इंट्रोगेट केलें. दिनकर म्हणटा की आपूण लायनमॅन म्हणून काम करतालो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आनी अशें कळोन येयलां की रिसेंटली तो अंडर सस्पेन्शन आसा म्हणून. पण तेणे सांगतना आपूण कोण म्हणून सांगता. सो दिनकरान सांगता आसतना आपूण एक IAS ऑफिसराचो PA म्हणून ताका इंट्रोड्यूस केल्लो. एक्चुली हेंचे दोगांयचे इंटेन्शनूच तशें आसलें की फटोवपाचें लोकांक आनी हितून खूब इनोसंट लोकांक हेंच्यांनी फटयल्लें आसा. किती दिवसांपासून हा प्रकार सुरू होता? हे खूपच म्हणजे लास्ट इयरच्यान स्टार्ट चालू आसा तेंचे. सो जेन्ना मुकेश नायक म्हणटा मातसो फुडें सरलो जेन्ना ताका कळ्ळें की आपले पयशे रिकवर जावचे ना सो त्या पुलिसांच्या हेल्पाक लागून तो फुडें सरलो आनी कंप्लेन लॉन्च केली. आनी कितें कंप्लेनी येयल्या जॉबाक बी लायतात? अजून आमचे कडेन एकूच कंप्लेन ती आमी रजिस्टर केल्या. इन केस समज अशी कितें कंप्लेन येत जाल्यार आमी ते रजिस्टर करतले. आता किती लोकांनी अप्रोच केलं त्याच्यानंतर? आता ऑलमोस्ट एक 10-12 जाण लोक आमचे कडेन येयल्ले सांगपाक. सो तेंचे आमी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड केला एज अ पार्ट ऑफ एविडन्स म्हणून ह्या मनशाच्या अगेन्स्ट. टोटल अमाऊंट ही 2. 2.12 CR आता अप्रॉक्स आमकां कळोन येयला ज्या लोकांनी स्टेटमेंट दिले त्या प्रमाणे.